आसलो आमच्या खातीर आनी तेजे समरी करपाक आनी फुडलो जे अपडेट दिवपाक आयज आमच्या वांगडा पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसा. माझ्या वांगडा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नाईक, पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट अनीश नाईक, पार्टीचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट सेबी फेर्नांडीस, पार्टीचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौरेश मांद्रेकर आणि बाकी सगळे कोर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स. थोडे कोर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आयज पावूंक ना, कित्याक तुमी जाणा आमचे जे रेव्होल्युशनीज आसा ते कामाक आसता, धंद्याक आसता. सो आयज एक शॉर्टर नोटीस आमी मिटींग आपयल्ली. थोडे ऑन द वे आसा. मिटिंगेची नोटीस आमी MLA विरेश बोरकराकूय दिल्ली, ग्रुपान धाडलेली आनी व्हॉट्सएपारूय धाडलेली आनी मेलूय केल्ली. पण तेणी काय रिस्पॉन्ड ह्या मिटिंगेक करूंक ना. सकाळी जेन्ना मनोज परबान अनाउन्स केलें की तो पार्टी प्रेसिडेंट रिजायन जाता आनी फाउंडर मेंबर रिजायन जाता आनी एक्टिव्ह पॉलिटिक्स क्विट करता म्हणून, त्याच्या नंतर जे प्रेस कॉन्फरन्साक आमी बसलेले आमी इमोशनल जाले आनी थोड्यो गजाली आसले प्रेस कॉन्फरन्साक सांगपाच्यो त्यो उरल्यो. आनी त्याच्या नंतर खुबशे विचार आउट जाले की जे आयज सकाळी जाला ते एक ड्रामा म्हणून, नाजाल्यार एक नाटक म्हणून, नाजाल्यार एक प्रँक म्हणून. सो सगळ्यांक सांगपाक आनी ऑफिशियली हेजे फुडें कितें जालां तें सांगपाक आमी आयज मिटींग घेतली. ऑफिस बेरर्स आनी कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेळ्ळे आनी आमची मिटींग जावन आमी जे डिसिजन आसा जे तुमच्या मार्फत आमी सगळे जे आमचे रेव्होल्युशनीज आसा, सगळे बाकीचे जे गोंयकार आहा तांकां सांगपाक आमी आयज तुमच्या मुखार येयल्ले आहा. मनोज परबान ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर आयज आमकां दिल्लें आहा. पार्टी कडेन ते पावल्ले आसा, जनरल सेक्रेटरीक ते एड्रेस केल्ले आहा आनी त्या रेजिग्नेशनान तेणी सगळें बरयलां जे तेणी सकाळी आउट केल्ले. आनी कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आनी ऑफिस बेरर्सान सगळ्यांनी मेळोन डिसायड केला की हे जे रेजिग्नेशन आसा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आनी मेंबरशीप, फाउंडर मेंबरशीप पार्टी एक्सेप्ट करता आनी तेजे रेजिग्नेशन लेटर पार्टी एक्सेप्ट करता आनी तेजो जो डिसिजन आसा तेका आमी मान दिता, रिस्पेक्ट दिता. परत एकदा सांगता, हो ड्रामा नासलो, हो एक प्रँक नासलो. जशें की थोडे न्यूज आउट जाल्ले की अशें केला म्हणून आमी, मात तशें कांय ना. ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर आउट केला मनोज परब फ्रॉम द टुडे डेट म्हणजे 21 तारखेच्यान 21 मे 2024 पार्टीचो प्रेसिडेंट ना आनी पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणून ना. आनी कमिटीन हेवूय डिसिजन केला जे जे कमिटीनी मनोज परब मेंबर म्हणून आसलो ते कमिटीनी तो आतां नासचे ना, बिकॉज तो मेंबरूच ना, पार्टीसान रिजायन जाला म्हणून. सो हेजेर आमी जेन्ना पयले आनी रिजन्स तेणी ऑलरेडी आउट केल्ले आसा, मात थोड्यांक दिसतलें की हे रेजिग्नेशन इमिजिएट आसा म्हणून, मात इमिजिएट ना. स्पेशली जेन्ना आमी ऑफिस बेरर्स हांगा बसला हे फाटले 2 म्हयने रेजिग्नेशन तो दिवपाक सोदतालो, आमकां सांगतालो की तो रिजायन जाता, आपले कडेन जायना. स्पेशली जे चलताले की नरेटिव्ह की एक 2 ग्रुप जाला नाल्यार पार्टी स्प्लिट जाता. आमी तेका तो स्पेशली आमचे कडेन रातभर सांगून रडटालो की जे पार्टी तेणी घडयला ते पार्टी कडेन अशें जाता. स्पेशली म्हाजे कडेन तर रातचे 3-4 पर्यंत डिस्कशन आमी करता, बाबा कशें कितें करया. मागीर विश्वेशा वांगडा आमची तेन्ना इंटरनल मिटींग जाली तेन्नाय तो रडटालो
आणि हे सांगता असताना त्यांनी सांगला की कशें हे जे रेव्होल्युशन आसा ते आता पॉलिटिकल रेव्होल्युशन जाल्लें आसा आणि इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक रेव्होल्युशन जाल्लें आसा. सो ताका लागून तो आमकां खूब फाटी सांगतालो जेनी आपली करियराची पीक ऑफ द करियर 9 वर्सां हे रेव्होल्युशनाक दिले ते इतले इजी नासले सोडपाक. पण तरी पूण जेन्ना इतली वर्सां स्पेशली फाटली 3 वर्सां तेजेर पर्सनल अटॅक जाताले, तेजे फॅमिलीचेर अटॅक जाताले, बीजेपीचे बी टीम म्हणटाले, मागीर त्यांनी बंगले घेतला, त्यांनी पैसे घेतला असे एलिगेशन्स येताले. तो सोसूत रावलो. मात जेन्ना पार्टीचेर पावले, जेन्ना एक एंटिटीचेर पावले, तेजे कडेन ते जावंक ना पळोवपाक आनी फाटले 2 महिने तो तितूनच आसलो. टॉर्चर कसो तेका ते जाताले, मनांतल्या मनांत खाताले सगळे की जी पार्टी त्यांनी उबी केला तेच पार्टीचे थोडे भुरगे मेंबर्स आयज अशें करता म्हणून. स्पेशली त्यांनी उल्लेख केलो आनी लेटरांनी त्यांनी उल्लेख केला की जी मडगांव मिटींग जाली, जी मडगांव मिटींग जाली 10 मे आनी ते मिटिंगेन थोडे मेंबर्स पार्टीचे असले, तेंच्यांनी डिसायड केले की पार्टी स्प्लिट करपाची, पार्टीचो सिंबल तो आपल्या कडेन दवरपाचो, नाजाल्यार पार्टीक फोर्स करपाचें की जनरल बॉडी मिटींग बेगीन घेया म्हण, नाजाल्यार पार्टीक कोर्टान व्हरपाचें. प्रेझेंट सीईसी बॉडींग आहा मिटींग ती टेक ओव्हर करपाची, तांकां सांगपाचें तुमी सोडा म्हणून, ती इनवॅलिड सीईसी. आनी मागीर हेवूय सांगलें की प्रेसिडेंटाक चेंज करपाचें. आनी हेवूय आनी एक तितून डिसिजन जाल्लें की जे एक्स ऑर टर्मिनेटेड मेंबर्स आसा ते पार्टीन सोडून गेले, पार्टीक तांकां काडलेले आसा तांकांय परत घेवपाचे. सो अशें तेसर डिसिजन जाल्लें. सो ताका ते मानवंक ना. तेणी आयज परत आमकां सांगलें की टायर्ड जाल्लो आहा तो हे सगळें एक्सप्लेन करून 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 आनी तेजे फॅमिलीचे त्रास जाता, तेजे जेणी आपले हे रेव्होल्युशन टी शर्टां विकून जात्रेक फेस्तांक आनी आतां तो एक बारीकसो टँक क्लीन बिझनेस सुद्दां करता, ते सुद्दां करून तो आतां आपले जे पर्सनल लायफ चलयता. जेन्ना त्यांनी लोकसभेक एफिडेविट फायल केलो तेन्ना म्हणपाक लागले आमकां इतले पयशे कशे येयले तुमचे कडेन. तेन्ना तितून तेणी एसेट म्हणून फक्त एक बायलेचें मंगळसूत्र म्हणून दाखयल्लें. तरी पूण पार्टी कडेन तुमचो पयसो कितलो येयलो ते विचारपाक लागले. ते आमी वारंवार एक्सप्लेन केला की कशें आमचो एक्सपेंडिचर आसा, कितें आहा ते. आनी अशें ना की लास्ट सीईसी मिटींग जाली तेन्ना फूल अकाउंट एक्सपेंडिचर, फंडिंग रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर सगळे ऑफिस बेररांनी इन्क्लुडींग प्रेसिडेंटान आमकां सीईसी बाकीच्या ऑफिस बेररांक दाखयल्ले आहा. आनी एक त्यांनी एक उल्लेख केलो हे लेटरान की आपूण फेल जालो म्हणून. आमी ते एक्सेप्ट करिना की तो फेल जालो म्हणून. त्यांनी आयज ही पार्टी इतली व्हडली केल्ली आसा, गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी मनोज परबान केल्ली आहा. सगळी गोंयची 3rd लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी मनोज परबाच्या अंडर लिडरशिपाच्या अंडर जाल्ली आहा. पार्टीचे एमएलए आहा, पार्टीचे 2 झेडपीज आहा, पार्टीचे कितलेशे पंच मेंबर्स नासता पण सपोर्टेड पंच मेंबर्स आसा. आनी मेन म्हणटात त्यांनी गांवागांवांनी लिडर्स क्रिएट केल्ले आहा. सो ताका लागून आमकां लागून तरी तो फेलियर न्हू, आमकां लागून तरी तो विनर. मात जेन्ना थोड्यांक तेजे प्रेझेन्स इन पार्टी एक हर्डल म्हणून फेस जाता आनी तो जेन्ना पार्टीन आसा जाल्यार पार्टी ग्रो जायना, पार्टी स्प्लिट जाता अशें चित्र क्रिएट करता. सो तेन्ना ताका ते सोंसपाक जायना. जाल्यार जेन्ना पार्टीचे स्पेशली अनेक इन्सिडेंट जालो जो सांतांद्रेच्या ब्लॉकान ऑफिसान येवन सांगले की आमी जेन्ना बसला खुर्चेर सीईसी मेंबर्स ते सांतांद्रेक लागून बसला, आमी निवडून हाडला आमदार म्हणून तुमी बसला हांगर. म्हणजे सीईसी इज वर्किंग ऑन मर्सी ऑफ हे सांतांद्रे ब्लॉक अशें म्हणपाक लागले. बट तुमचो आरजीचो कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना.
तरी पूण आमी तेन्ना डिसिजन घेवंक ना. मात जेन्ना हे सगळें जालें, मडगांव मिटींग जाली आनी आमकां कंट्रोल जावंक ना. आमी खूब ट्राय केले कन्विन्स करपाक, 2-3 म्हयने एक फुडें व्हरपाक ना. मात तेजे जे डिसिजन आहा ते आमी आतां एक्सेप्ट केल्ले आसा. परत सांगता की मनोज परब रेजिग्नेशन लेटर डेटेड टुडे 21 मे 2026 पार्टी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता आणि आता तो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ना, मेंबर म्हणून ना आणि तो खंयचीच कमिटी चेअर म्हणून करिना. दुसरी गजाल जी सकाळी आमी सांगपाक आमकां तितलो टायम मेळोंक ना, कित्याक सगळो वातावरण इमोशनल आसलो. आमी परत परत सांगतात की रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट आणि जेन्ना एक एंटिटी जाता ती असोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्या बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता. म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल सोडून गेलो नाल्यार एक एमएलए पार्टीन आसा तो दुसऱ्या वाटेन स्प्लिट करता नाल्यार दुसऱ्या वाटेन मडगांव मिटींग चेअर करून दुसरो एक ग्रुप करता, अशें जायना. इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर पार्टी चलना. पार्टी इज ऑलवेज असोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्यार बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता. सो पॉलिटिकल पार्टी एज अ एंटिटी ही चालूच उरतली, आमचें काम चालूच उरतलें आणि हे डिसिजन आमी घेतलेले आसा. मात कितें जाल्यार ते सगळे आमी सगळे मेंबर्सांक ऑफिशियली जेन्ना मेळटले तेन्ना सांगतले. सद्या टायम मेळना आसा हे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाचें. मात पॉलिटिकल पार्टी ही आमची चालूच उरतली. अशें ना की प्रेसिडेंट जो आमचो गेला म्हणून आमी सगळे रिजायन जातले ना, आमी सोडटले. आमी कोणूच ती पॉलिटिकल पार्टी रिजायन जायना. आमी खंयचोच मेंबर हांगा बसला ते रिजायन जायना, बाकीचे मेंबर्स आमचे कोण रिजायन जायना आणि आमी कमिटीन सगळे आसा तशेंच आसा आणि पार्टी फुडें व्हरपाक आमी तत्पर आसा आनी रेडी आसा. हांव सांगता आसतना एकूच सांगता की म्हाका मनोजान मनोज केला. हांव परत एकदां सांगता की म्हाका मनोजान मनोज केला. सो तेजी लिडरशीप, तेजे जे गुण, तेजी ती शिकवण ते आमच्या भितर आसा, म्हाज्या भितर आसा. कशें दवरपाक जाय, कसो एग्रेसीव जावपाक जाय, कशी पार्टी फुडें वचपाक जाय ते आमकां खबर आसा. सो आमी ते फुडें व्हरतले. तुमचे क्वेश्चन्स घेवच्या पयलीं हांव मागता आमचो विश्वेश नायक, तो सकाळी खूब इमोशनल जालो. तेणी हे रेव्होल्युशन कशें फुडें गेले आनी कित्याक आमची आयज पाळी येयली ते सांगचे. सगळ्यांक तुमकां येवकार आणि जशें ज्यान सांगलें आयचो दीस आमकां खूब डिफिकल्ट आसा आणि हे आयचे दीस येवपा लागून आयज आमी केन्ना एक्सपेक्ट करताले असलो दीस पळोवचो पडटलो म्हणून. पूण जेन्ना हे सुरवात केली मनोज हांव बरोबर आसताले, गिरीश पयलीं, पण एक आमी तकलेन घातलेलें की लोकांक एम्पावर करतले म्हणून, ग्रासरूट लेवलाचेर लिडर तयार करतले म्हणून. आनी आयज जो मनोज आयज उलोवन गेलो तुमकां सगळ्यांक दिसला आसा कित्याक इमोशनल जालो जाल्यार ते गजाल ताणें म्हणलें आपूण फेलियर म्हणून ते खूब लागले आमकां सगळ्यांक. कित्याक आयज आमी हांगा घडल्या ते फक्त आनी फक्त मनोज परबा जावन कोणीय जावं. ग्रासरूट म्हणल्यार जे लोवर मिडल क्लास फॅमिलीचे बॅकग्रावंडाचे भुरगे आयज लिडर म्हणून तयार जाले ते मनोजान तयार केले. हेच्या पयलीं आमी केन्नाच खंयच्याच कॉलेजीन जीएस जावना जावं सीआर जावना, कोणूच जावना. पूण आयज जे आवाज येदो व्हडलो लार्जस्ट पार्टी, थर्ड लार्जस्ट पार्टी आणि रिजनल पार्टी म्हणून नंबर 1 पार्टी ही मनोजान तयार केली. एक तेजो सदांच हे आशिल्लो की तुमी फुडें सरा म्हणून. एवरी टायम जेन्ना जेन्ना मिटींग आसताले तेन्ना तेणें सांगतालो की तुमी फुडें सरात, उलयात म्हणून, पुश करून धाडप. व्हडले व्हडले क्रावड आमी गॅदर करताले, 5,000, 6,000, 10,000 सुद्दां क्रावड, आनी तेन्ना उबे रावन उलोवप हें आमी हेच्या पयलीं सुद्दां केन्नाच करना, केन्ना खंयच्या गांवच्या नाटकान सुद्दां काम करना. पूण हें तेणें करून दाखयलें. आनी मनोजाक हांव परत सांगता की तो फेलियर न्ही तेजो, तो विनर. आमकां लागून तो विनर. आयज आमकां तेणें घडयल्या. आयज गोंयभर जे हाजें नांव जाल्लें आसा तें फक्त मनोजा लागून जाल्लें आशिल्लें. पूण काही गजाली येयल्यो त्या लागून आमकां हे आयज दीस पळोवचो पडलो. तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की जे मनोजान आयज लिडर तयार केले तेंकां मातसो हें आतां म्हाका डिफिकल्ट जाता उलोवपाक, ब्लँक जाता मदीं, सॉरी. हें तो सांगत आशिल्लो खूब दीस
की आपूण सोडटा पूण हें आमी डिसिजन तेजें ड्रॅग केलें खूब दीस. पूण जेन्ना ती मिटींग जाली आनी जेन्ना आमचेच भुरगे जे आमचे बरोबर वावरताले, आमी वांगडा जेवताले एकामेका बरोबर, कशे दीस काडले ते पळयले. तेच भुरगे आयज थंय मिटींग घेता आनी पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी फोडपाची, सिंबल जाय जाल्यार झगडोन घेवपाचो, अशे तरेच्यो मिटींग जाता आनी हें खूब बेगीन आशिल्लें आमच्या लागून. हो दीस आमी जेन्ना इलेक्शन जावन जी दुखां आमच्या दोळ्यांच्यान जे म्हणटा आमी हॅपी टियर्स येयले, तो दीस आनी आयचो दीस हो इमेजीन करपाक शकना असो आसा. आनी हें खूब डिफिकल्ट आमकां पचोवपा लागून. पूण अजयान जशें सांगलें की तेकाय खूब त्रास जाताले भितर, तेका रातभर न्हीद पडनाशिल्ली. आमकां तितके त्रास जाता कित्याक तेजेर कंटिन्युअस अटॅक म्हणल्यार एक सोंपोवपाक कशें ट्राय केल्ल्या सारकें दिसतालें. आनी तेणें हें सगळें सोंसलें. पूण पयरची जी मडगांव मिटींग जाली आनी ती मिटींग सगळें रिकॉर्डिंग जेन्ना तेका एकट्यान धाडलें तेन्ना तें आयकून अशें इतकें वायट दिसलें की अशें जावपा जायनाशिल्लें म्हणून. आनी हें खूब बेगीन आमच्या लागून जातालें. आनी तुमकां कंटिन्यू. आता जशें अजयान आनी विश्वेशान जे सांगले, आमी केन्ना चिंतूंक नासलें की स्पेशली हांवें की एक दीस असो टायम येतलो की प्रेस कॉन्फरन्स ह्या टॉपिकार आमकां घेवची पडटली म्हणून. ज्या मनशान आमकां आयज घडयलें, आमकां आयज गांवा खातीर उबें रावपाक शिकयलें, अन्यायाच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक शिकयलो, तो आनी त्या मनशान आयज रिजायन दिला आनी त्या विशयाचेर आमकां आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा म्हणून केन्नाच हांवें चिंतूंक नासलें. आनी खूब आमच्या खातीर खूब एक टफ टायम आसा. आयज गांवांनी आयज भुरगे तयार केले. प्रत्येक वाठारान आयज तुम्ही पळयत जाल्यार आपल्या गांवा खातीर वेगवेगळे विशय घेवन आयज ग्राम सभेक लोक वयतात. म्हाका जाल्यार स्वता खबर नासली म्हणजे ग्राम सभाक कितें पावर आसा तो. ग्राम सभा म्हणून आमी आयकले ग्राम सभा जाता म्हणून एक 3-3 म्हयन्यांनी. पूण जेन्ना मनोजाक आमी कनेक्ट जाले, जेन्ना तेचे कडेन आमकां कळ्ळें की ग्राम सभाचो पावर कितें तो, आनी ग्राम सभेन कितलो आमी गांव आमचो कितलो आमी सेफगार्ड करपाक शकता, जावं आमी लोकांचे विशय कशे मांडपाक शकता, तेचेर एक डेमोक्रेटीक वेन कशें सोल्युशन हाडपाक शकता ते आमी मनोजा कडेन शिकले. खूब टफ टायम आसा आमकां उलोवपाक मातसो हें आसा. पूण इतकेंच सांगता की आमचे जे स्पेशली जे आयज आमकां सकाळच्यान कॉल येतात खूब, भुरगे आमकां विचारता की म्हणजे कितें जालें चडशे कॉल हांवें जाल्यार आन्सरूच करूंक ना, मेसेजी रिप्लाय करूंक ना. इतकेच लोकांक म्हणटा की खुबशे जाणांनी आमकां सांगलें की आमी जी प्रायमरी मेंबरशीप आसा थंयसून आमी रिजायन करता म्हणून. तेका इतकें सांगपाक शकता की आमकां आयज घडयला मनोजान आनी तेची सदांच एक ड्रीम आसलेली की ही पार्टी फुडें वचपाक जाय. आमी गोंयकाराचो आवाज म्हणून हे रेव्होल्युशन स्टार्ट केल्लें. सो तुमच्या कडेन मागता की तुमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय. कित्याक आमी जर आयज फाटीं सरले इमोशनल जावन खंय ना खंय, हे म्हाका तरी दिसता की हे सगळ्याकून तेका चड भितर आनीक हर्ट जातले. सो आमी हें ना करता. तेणी जी ही क्रांती आयज स्टार्ट केल्ली, आमच्या काळजान जो एक उजेची एक ज्योत पेटयल्ली, ती आमी आयज सगळ्यांनी वांगडा मेळोन तेची जी ड्रीम आसलेली एक बरें गोंय करपाचें, गोंय आमच्या गोंयकाराच्या हातीन घेवपाचें, ते आमी सगळ्यांनी मेळोन आयज ही क्रांती फुडें व्हरोन आमी आयज तेका खंय ना खंय आयज आमी प्रूफ करपाक जाय की खरेंच तो एक फेलियर न्हू म्हणून. तेणी आमकां एक लिडर म्हणून क्रिएट केला. आमकां आयज इवन आमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक आमी कॉन्टेस्ट केले, आमी खंयचे कोणूच आमी मॅक्झिमम कोण भुरगे आमचे खंयचेच पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आसून आमी कोण ना. पूण आमकां तेणी शिकयलें उबे कशें रावप, स्टेजीर लोकांक ऑडियन्स कसो फेस करप, तो मायक घेवन उलोवप कसो. आयज आमी हांव सुद्दां हांगा बसला तो फक्त ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ मनोज परब. सो म्हाज्या खातीर तो जरी आयज तो प्रेसिडेंट म्हणून आयज तेणी रिजायन केल्ले आसा, पार्टीची मेंबरशीप सोडलेली आसा, पण म्हाज्या खातीर आनी म्हाज्या काळजान म्हाजो प्रेसिडेंट आनी म्हाजो लिडर आनी पॉलिटिक्सान जावं सोशल वर्कान एक गुरू म्हणून सदांच हांव म्हाजो मनोज परबूच आसतलो. हेच्या शिवाय कित्याक आमी रेव्होल्युशन जॉयनूच जाल्ले तेका पळोवन. जेन्ना तो स्टेजीर उबो रावतालो 2018-19 आमी जेन्ना तेचे पळयताले विडियोज पळयताले, अशें दिसतालें की कोण तरी उबो रावन जो आमच्या काळजान इतकी वर्सां जो एक राग घातलेलो, ती तिडक घातलेली, आमी एक्सप्रेस करूंक शकनासलेली, कोण तरी आमच्याच काळजांतलो कोण तरी थंय स्टेजीर रावन उलयता म्हणून. अशेंच म्हाजे सारके कितकेच हजारांनी भुरगे वेगवेगळ्या वाठारांत गोंयचे आयज हे क्रांतीक तेका लागून ह्या तेच्या एग्रेशना खातीर जॉयन जाले. आनी आयज थोडे वायट दिसता सांगपाक की आयज सकाळी जशें मनोजानी सांगलें की लोक तेका सांगता स्टायल चेंज करपाक जाय, मातसो स्लो उलोवपाक जाय म्हणून सांगताले तेका.
पण आम्ही जे जॉईन जाला ते एग्रेशना खातीर जॉईन जाला, स्लो उलोवपी, बरे उलोवपी, चड उलोवपी आनी फाटसून वाट लावपी अशें खूब आमी पॉलिटिशियन पळयले तेच्या पयलीं. तेकाच लागून खंय ना खंय आमी राजकारणा कडेन पयस रावताले जावं आमी ताका कनेक्ट जाय नासले. पूण तेणी आमकां एक दाखयलें आनी एक मार्गदर्शन दिलें की तुमकां जर अन्याय अगेन्स्ट जर तुमकां उलोवपाक जाय तुमकां आवाज तुमचो वाडोवचो पडटलो म्हणून, जे जाग्यार जाय पडटा थंय एग्रेसिव्ह जावचें पडटलें म्हणून. आनी तेकाच लागून ही येदी व्हडली आयज जेन्ना आमी 2022 एक रुपया घेनासतना जेन्ना आमी येदे व्हडले इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, 38 जाग्यार इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले, आमी 10% वोट काडले, 93,000 प्लस लोकांनी आमकां विश्वास धरून 1 रुपया घेनासतना वोट केलो. सो परत एकदा आमच्या सगळ्या मेंबरा कडेन मागता, स्पेशली जे आमचे प्रायमरी मेंबर त्यांच्या कडेन, की तुमी इमोशनल जावन रेजिग्नेशन दिवपाचे जावं पार्टी कडेन पयस वचपाची चिंत नाका. आमचो आयज टायम येयल्लो आसा, जे मनोजान आमकां आयज घडयला, जे आमकां आयज लिडर म्हणून क्रिएट केला, तेची क्रांती, ही क्रांतीची मशाल घेवन आयज आमकां फुडें चलपाक जाय. आनी जे आमचे जे मिशन आसलेले आनी जे विजन आसलेले गोंया खातीर ते फुडें व्हरपाक जाय. फुडें कशें कितें जातलें तें मागीर पळोवया आमी, पूण जे आमच्यान जाता त्या कडेन आमी प्रयत्न करया आनी ही मशाल घेवन फुडें वचपाचो ट्राय करया. आमचो वायस प्रेसिडेंट सेबी फॅटांनीस तेणी मातशी सगळ्यांक तुमकां येवकार. आज जी मनोजागे रेजिग्नेशन दिलें तेणें आनी तें आमकां एक्सपेक्ट आसना, पूण जायते फावटी सांगतालो, पूण खूब दुखीची गजाल आसली आमकां. आनी हांवें जाल्यार केन्ना चिंतूंक ना की मनोज परब कुशीन काडून ही पार्टी चलतली म्हूण. पूण हे जायते दीस जाले चलतालें आनी तो आमकां जायते फावटी सांगतालो की आपल्याक जायते त्रास जाताय आनी हें चोवपाक जायना की आमचेच भुरगे हे रेव्होल्युशन जे घडून हाडलें गोंयचे पासत आनी जे गोंय राखपाक लागून तें घडून हाडपाक लागून जे आमी ह्या भुरग्यांक एकठांय केले, आज हेच भुरगे खंय ना खंय डायवर्ट जाल्ले आहाय, ते खंय ना खंय ब्रेन वॉश जाल्ले आहाय आनी ते हे कॉन्स्पिरसी करपाक मुखार सरले आहाय. सो हें आयकून एक दूख जातालें आमकां आनी तेन्ना तेणें डिसायड केल्लें की बाबा आपल्याक रिजायन जावपाक जाय, आपल्या कडेन जायना. पूण तरी आसतना आमकां दिसतालें हें जावपाची पॉसिबिलिटी नाय म्हूण, आनी आमी सगळे तेका एकठांय रावन तेका हें सदां कन्विन्स करतले की ना हें पॉसिबल ना म्हूण आमकां दिसतालें. पूण आज जेन्ना तेणें आमकां आपयलें आनी सडनली हें डिसायड केलें प्रेसाक बसोन की आपूण रिजायन जाता म्हूण, तें आमकां सारकें दुखाची गजाल आसलेली. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जे आज गोंयांत जितले भुरगे आहाय हे भुरग्यांक जरी तर घडून हाडल्याय तेणें जाल्यार ते मनोज परबान हाडल्याय. हे रेव्होल्युशन घडून हाडपाक इट वॉज नॉट इजी. हांव म्हाका खबर आसा, हांव 2019 हे क्रांतीक जॉयन जाल्लो आनी जेन्ना फर्स्ट टायम आमगे बेनावलीम जेन्ना प्रॉब्लम जाल्लें तेन्ना हे भुरगे मुखार सरोन येयले आनी आमची ती प्रॉब्लम सॉल्व करपा लागून आमकां हेल्प केल्लो, आदार दिल्लो. आनी हांव एक भुरगो आसलो की म्हाका 10 जाणां कडेन मुखार रावन उलोवपाक जायनासलें, केन्ना हांव कोणा कडेन उलयनासलो. 10 जाणां कडेन तरी तर म्हाका सांगलोलें की तूं हिंग कितें तेमकां सांग म्हूण, मुखार जायनासलें. पूण जेन्ना पोगो रॅली जाल्ली 15 डिसेंबर 2019 आनी हें डिसायड जालें की आमी थिंगा एक पोगो रॅली करता आनी सगळे स्टेजीचेर उलोवपाक पडटलें. पूण मनोजान म्हाका सांगलें की तुवें उलोवपाक जाय, तूं उलयना जाल्यार ती मिटींग जावची ना म्हूण. आनी फोर्सफुली म्हाका भिरांत दिसली, म्हाका कडकडो येयलो आनी त्या भुरग्यान म्हाका फोर्स केलो ते स्टेजीचेर रावन उलोवपाक. आनी तेच भाशेन आमचे जायते भुरगे आहाय तेणे तेमकां मुखार काडले आनी गोंय साल्वार कारूंक आमकां तेणें मुखार हाडले. पूण आज जी पाडी येयल्या ती दूख जाता की मनोजाक जाय जाणांनी एग्रेसीव म्हणलो, जायते भाशेन तेका अक्यूज केलो, जायती एलिगेशन तेजेर घायली. पूण मनोज परब तसलो न्हू. मनोज परब भुरग्यांक मुखार काडपाचो, भुरग्यांक सदांच लिडर जावंय म्हणटालो. तो असलो मनीस न्हू. जरी तर तो सेल्फीश आसलो, जरी तर तो वायट आसलो जाल्यार तो केन्ना भुरग्यांक मुखार काडनासलो. तो सगळ्या भुरग्यांक मुखार काडटालो. मुगेलो चेडो आसलो 16 years old. ज्या दिसा तेणें ते मिटिंगेक चोयलो बेनावली आनी तो म्हणूंक लागलो आपल्याची झाडां आपल्यागेली लवंग बी जाली म्हणूंक लागलो. तो जें ते गोंयचे पासत तो उलयल्लो. हांव केन्ना पॉलिटिक्सान म्हाका इंट्रस्ट नासलो, म्हाका केन्नाच पॉलिटिक्सान येवपा नाका आशिल्लें. पूण जेन्ना आमी NGO म्हूण चलताले, पूण मागीर तेणें डिसायड केलें की बाबा आमी ही पॉलिटिकल पार्टी घडून हाडपाक जाय. हांवें तेजे बारा रावलो, आमी तेजे बारा मुखार सरले आनी आमी जाणाय की कशे तरेन प्रत्येक भुरगो आपल्याचे बोडसांतले पयशे घालून खूंय मिटिंगेक कितलेय पयस आसा, आमी बेनावली सावन खूंय मिटिंगे भोंवताले. आख्खे गोंयभर हांव मिटिंगे भोंवला तेजे बारा. पूण आयज देखून म्हाका मनोज परब एक बरो लिडर आहा. तेणें म्हणलां जे भाशेन आपूण फेल जाला म्हूण तो फेल जालो ना.
खूंय ना खूंय आमी ताका समजोवपाक जाय ते गोंयकार ताका समजोवपाक फेल जाले पूण मनोज परब एक बरो लिडर आनी तो सदांच आमचे काळजान आसतलो आनी एक गजाल जे लोकांनी म्हणजे जे थोड्यांनी रुमर्स घायले की तो पार्टी बंद करूंक सोदता तेणें केन्ना पार्टी बंद करपाचें केन्नाच चिंतूंक ना तेणें आमकां सदांच चिंततालें बाबा पार्टी मुखार व्हरपाक आमी कितें करपाक जाय तुमी कशे तरेन तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक शकता हें सदांच तो आमकां विचारतालो आनी जेन्ना हिंगासून भायर न्यूज गेली की बाबा पार्टी बंद करूंक सोदताय म्हूण ही एक खोट गजाल आसलेली हांव जाणा तेजे फाटल्यान कितें तेंचो मोटीव आसलेलो हे रुमर्स स्प्रेड करपाक पूण मनोजान आमकां केन्नाच म्हणोना की पार्टी बंद करपाक जाय म्हूण जो पार्टी घडोवन हाडटा जे गोंयचे पासत गोंयकारां पासत जो मनीस ही पार्टी घडोवन हाडटा तो कित्याक बंद करतलो ही पार्टी आनी इतले भुरग्यांक तेणें तयार केले आयज देखून तेणें आमकां सांगिलां बाबा आपूण रिजायन जाला पूण तुमकां रिजायन जावपाची गरज ना हें रेव्होल्युशन तुमी मुखार व्हरपाक जाय जे म्हजे लागीं जाताले तें हांवें तुमकां दिलें जे भाशेन तुमकां गायडन्स दिवपाक जालो ते सगळ्यांक दिलें आनी खरेंच तेणें आमकां गायडन्स दिल्लें आनी जायते भुरग्यांक तयार केले म्हाका दिसता मनोज परब आमच्या काळजान सदांच आसतलो आनी आमकां तो एक बरो लिडर म्हूण आमी ताका सदांच मानतले थँक्यू ओके आता तुम्ही मिटिंग घेतल्या वन बाय वन तुम्ही आता एक मिटिंग घेतल्या ती सीईसी कमिटी ऑफ मनोज कमिटी हाणें घेतल्या तशें ना पळय मग तुम्ही आता उलयल्या ते मनोजाचेच उलयल्या विरेशाचे कांय उलोवंक ना विरेशन रेजिग्नेशन ना म्हणजे तेजे तुम्ही सगळे गुण सांगले तेजेच आयज टॉपिक कितें आहा लेटर दिला मनोजान सकाळी मागीर सकाळी इमोशनल जाले गेले मागीर एक नॅरेटिव्ह जालें की ऑफिशियली तिणें दिवंक ना आनी आमी एक्सेप्ट करूंक ना ड्रामा करता नाटक करता म्हणून तशें जालें सो मागीर आमकां खबर आसलें तो रिजायन जाता म्हणून सो लेटर दिलें आयज आमी विरेशाकूय आपयलो आनी पयलींच सांगलां विरेशाकूय आपयल्लो सीसी मेंबर तो आहा MLA आहा तो ताका आपयल्लो सगळ्यांक आपयल्ले तुमकां खबर आहा 2 जाण मेंबर आहा ते तेच्या ग्रुप थंयसर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स सेपरेट घेतला ते ना ते येना मिटिंगेक बाकीचे मेंबर्स आहा थोडो आपलो एकटो मेंबर आमचो आहा तो वाळपय मार्केटान आहा तो दान सुट्टा एकटेकन आहा ते लादीन आसा सो शॉर्ट नोटीसर आमी सीसी एक्चुअली गरज ना आपोवपाची ऑफिस बेअरांक एक्सेप्ट करपाक रायट एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस लेटर घेवन आमी सगळ्याक वचपाक शकना आमी तेणी ऑफिसान पावयला लेटर पावयला आमी ते एक्सेप्ट करपाक आमी सीसी आहा पयली मेंबर्स येयला मनोज रेजिग्नेशन दिता तेणी जे थोडे मुद्दे हांगा मांडला ते आमी तुमच्या मुखार सांगला एक तो गजाल तेणी सांगला तो फेलियर म्हणटा ते आमी मांडूंक ना म्हणून आमी डिसायड केले की हे मुद्दो प्रेसार मुखार मांडपाचे ते आमी मांडला तुमचे आता म्हाका सांग पळय मनोज वर्सीस विरेश हो जो 2 ग्रुप जाल्ले पळय आता एक ग्रुप म्हणजे मनोज जेन्ना रिजायन केले म्हणजे हो विषय सोंपलो आता तुम्ही पार्टी कशे फुडें व्हरतले आनी लिडर कोण आसतलो पळय आमी तेच सांगला की हो सगळो तांकां थोडो ग्रुप जो आसा स्पेशली ती मडगांव मिटींग जाल्ली तांकां कितें मनोज परब हो हर्डल जातालो फॉर द ग्रोथ ऑफ RGP सो आतां तशें चित्र ना आमी आमदाराक सोमारा तेन्ना आमची ऑफिशियल मिटींग जाल्ली तेन्ना हे रेजिग्नेशनाचें डिस्कशन जाल्लें सगळी लॉस सोडून तो आमकां केअर करना हें करना विश्वेशान ताका 2 फोन मारले तरी पूण तेणी फोन घेवना आमी रावता तेका रावना आमी तेज्या ऑफिस स्टाफाक रावता तो केन्ना आमकां रिप्लाय करतलो तो तेणी आजून रिप्लाय करूंक ना तो तुमकां सांगता जशे पेपराचेर रिपोर्ट्स येता तो मिडिया कडेन उलयता मात आमचे फोन घेयना मात हेजेरूय आमच्या डिसिजन जाला की तेका आमी रावपाचे स्टाफाक रावपाचे जे तुवें दिसला पळय लिडरशीप प्रेसिडेंट हे ते आमचे एज पर आमचो कॉन्स्टिट्यूशन कितें प्रोसेस आहा त्या प्रोसेसा प्रमाणे जातले प्रोसेस कितें आसतलो कसलो प्रोसेस सो नेगोशिएशन काडपाचो प्रोसेस कितें आहा आमचो प्रोसेस एज पर आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्या प्रमाणे आसा लेट डावन केल्लो आसा तितून सो त्या प्रमाणे जातलो सो तेजो रायट टायम आहा पळय तो तेन्ना तुमकां सांगता आतां सद्याची सिच्युएशन जाला ही विरेशाक लागून जाला अशें तुमच्या मनान आमी तशेंच काय म्हणून आमी खंयसरूच विदेशाचे कारणीभूत कसो दिसता ना आमी तशें कांयच म्हणूंक ना आमी विदेशाचे जे शोकोस नोटीस आसा ते रिलेटेड टू एंटी पार्टी एक्टिविटीज ज्यो आसा तांणी मेन्शन केला त्यो मडगांव मिटींग सुद्दां न्हू त्यो दुसऱ्योच आहा तेजेर आमी डिस्कशन करपाक एडिशनली मडगांव मिटींग डिस्कशन ताका आपयता सो ताका रावला आमी तुमच्या मार्फत आपयता आमी की ऑफिस स्टाफ ते दीस ते तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली थोडे स्टाफूय आसले मागीर ह्या गजालीचेर ते उलोवंक ना ऑफिस स्टाफाक आमी आमलेक रावंक ना आमी ऑफिस स्टाफान एमएलएन सांगला की ऑफिस स्टाफ पार्टीक सांगतलो की केन्ना तो अवेलेबल आसा तो तसो तो आमी ताका सांगता जसो तो मिडियाक फोन करून तो सांगता की आपूण
खंय गेला नाल्यार आपण हांगा आहा लागीं आहा पयस आहा तशें आमचोय तेणी फोन घेवचे आनी आमी रावताले की हे डिसिजन आयज जाला तो तेज्या मुखार जावपाचें आसलें तेज्या वांगडा जावपाचें आसलें मात तें जावं ना मात तेजो प्रोसेस सेपरेट आमदार म्हणजे आणि परत कन्व्हिन्स करपाक एक प्रयत्न करतले मी कितें करनी आमी सांगला पळय हो जो मुद्दो कितें जाला घडला पळय ते आमी आमचे दुसरे रेव्होल्युशनरीज आहा तांकां सांगतले बट ऑफिशियल कितें एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस आमकां एक रेजिग्नेशन लेटर येयला तेजेर आमी डिस्कशन केला ते एक्सेप्ट केला Okay. म्हणजे म्हाका एक सांग की तुवें म्हटलें की मनोजान आरजी घडयले तुमकां घडयले पण आतां इलेक्शन लागीं पावले अशें टायमार तो सोडून वता म्हणल्यार तुमकां वाऱ्यार घालून तो गेलो कसो जालो ना वाऱ्यार घालून हांवें तुमी जर सारकें आयकून हांवें स्पेसिफिकली 2दा सांगला की म्हाका सोडून मनोज केला म्हणून अशे लिडर्स क्रिएट केल्ले आसा तेजे कडेन जेन्ना इतलीं वर्सां तो झगडटा इतले वर्सां तो हे सोंसता सगळे आनी स्पेशली तेणी कॅटेगरीली सांगला की आफ्टर हे जे पयलीं रेव्होल्युशन आसलें तें आतां फिल्टर जावन तें पॉलिटिकल रेव्होल्युशन जाल्लें आसा कळ्ळें न्हू इंडिविज्युअल सेंट्रीक जाल्लें आसा तेजे कडेन जायना ते हँडल करपाक म्हणून आमी हे डिसिजन तेजे एक्सेप्ट केल्ले आसा हेजेर आमी चड उलयचे न्हू हेजेर आमी म्हाका एक प्रश्न आसलो पूण वाऱ्यार सोडूंक वचना पार्टी इज अ लिगल एंटिटी परत सांगता पॉलिटिकल पार्टी एक मनशागेर चलना तुम्ही ते मानता पॉलिटिकल पार्टी एक तुमी ज्या तरेन उलयता तुमी तशें ना 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 तशें दाखोवन दाखोवंक ना. चलताली तेणी कशी स्पेसिफिक सांगलेले की तो फेलियर म्हणजे त्या मुद्द्याचेर आमी एक्सप्लेनेशन दिला आयज तेका आन्सर करता जे पॉलिटिकल पार्टी परत सांगता इट इज रजिस्टर अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन अंडर एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स खूप जाण मनीस जावन ते जाला जॉईन एकटो मनीस वयता एकटो मनीस येता तितून काय फरक पडना एज ऑर्गनायझेशन आमी फुडें वयता वाऱ्यार कोणूच वचोंक ना सगळ्यांक पार्टी कशी सिंबल दिला आमकां रिकॉग्नायज स्टेटस दिल्ले आसा थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आसा एज पर वोट शेअर मागीर गोंयची व्हडली रिजनल पार्टी आसा सो वाऱ्यार कशें सोडला आता उरल्या थर्ड लार्जस्ट आसा पार्टी आता तुम्ही इतके सांगले मनोजाचे सगळे बरे म्हण तो तेजो रेजिग्नेशन तुम्ही एक्सेप्ट कित्याक केलो तुमकां जर दिसता की तेणी हे करचो जाल्यार तुम्ही सगळे तुमी जी कमिटी आसली तर तुम्ही एक्सेप्ट कित्याक केलो एक गजाल आनी दुसरी गजाल की तुम्ही अशेंय म्हटले की मनोजा खातीर तो दुसरो ग्रुप जाला दुसरो मनोजा खातीर त्या ग्रुपाक मनोज नाका असो तुवें आतां म्हटलो थोडे कशें जाल्ले मिटींग की मनोज वो आतां म्हाका पयल्या प्रश्नाचें उत्तर दी कित्याक तुमी एक्सेप्ट कित्याक केलो तुम्ही रेजिग्नेशन कितें तरी त्यांनी सांगला आमकां ऑफिशियली सांगला हे आमकां हे चलताले खूब वर्सांनी 2-3 वर्सां तरी जाले आमी ते आनी फाटले 2-3 वर्सां आमकां सांगतालो बाबा रिटायर जावंक सोदता आमी ते ट्रॅक केले पूण तुमी ताका मनवूंक शकताले न्हू ना आमी हे सगळ्यात पयलीं सांगलें की आमी रातभर मिटींग करून रडून कन्विन्स करपाचे ट्राय केले सांगले मात आतां एक तेणी आमकां रिक्वेस्ट दिला ते आमी एक्सेप्ट जेन्ना वीरेश इतलो हे करता म्हणटा कितें रिजन आसूं शकता की वीरेश तुमच्या पार्टीचेच अगेन्स्ट वयता जो तुमच्या पार्टींतल्यान निवडून येयल्लो आसा तो एक फाउंडर मेंबर आसा पूण अशें कितें घडलें की तेका आयज पार्टी अगेन्स्ट वयचो पडटा पळय आमी तेका शोकोज नोटीस धाडला शोकोज नोटीस धाडटकीर तेजे रिप्लाय येयला तेवो रिप्लाय म्हणल्यार 4 रिमायंडर धाडलेले मागीर रिप्लाय येयला जेन्ना सांताक्रूज तुमी ताका विचारले 8-9 सुमार की बाबा ते शोकोज नोटीस रिप्लाय कितें म्हणजे रातच्या 2 त्यांनी रिप्लाय केला हे आमी ऑलरेडी सांगलेले आहा ते रिप्लाय तेणी कितें पॉयंट वायज रिप्लाय क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना सो तेज्या मनान कितें आसा आमकां खबर ना मागीर तेका मेळपाक आमी आपयले तो येवंक ना तर तेणी सांगले की आपूण स्टाफाक सांगता म्हणून ते सांगून लोक सुद्दां आमकां कॉल केले तरी पूण आयज कंप्लीट करता सो तेणी तो तेज्या मनान कितें आसा आमकां खबर ना आमी ऑफिशियली एज पर आवर प्रोसिजर तेका शोकोज नोटीस धाडला आनी आमी तेजे आन्सर सेपरेट मिटींग घेता तुमच्या मेंबरचो अशें कितें पार्टीन घडलें की सेपरेट मिटींग घेवची पडटा ते आमकां खबर ना So, तुमच्या भितर इंटरनल ते आमकां खबर ना ते प्रेसिडेंटांनी असोच विषय उरला तो जर ग्रुप येवंक ना तुम्ही म्हणटा पळय तो जर आतां रिजायन दिलो हेणी मनोजान आनी तो ग्रुपात तुमच्या कडेन उलोवंक येवना किंवा आमदारूय जर उलोवंक येवना जाल्यार कितें जातलें कारण हेणी रिजायन दिली आनी आमदारूय तुमकां लागीं पार्टेक हें करिना मागीर कशें कितें तुमी तो करता आतां धांवपाचें आहा कितें ना तेगे लागता की आमदारान मेळपाक सांगला तेणी की तो बेगीनच्यान कितें तो स्टाफ पळयतलो म्हणून सो आमी होपफूल आसा तो येता डिस्कस आता म्हाका सांगूया आता तुम्ही 27 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले कित्याक तुमची सिच्युएशन पळयत न्ही तुमी आतां इंटरनल पार्टीच सगळे पॅचअप करपाक चालवले तूं विरेशाक फोन करता तेका लेटर धाडटा तो तुमकां रिप्लाय करना हितूनच आहा पूण 27 इलेक्शन लागीं पावता ते कॉन्टेस्ट करतले तुमी काय हेच पॅचअप करपाक उरतले पॉलिटिकल पार्टी परत सांगता पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट आणि पॉलिटिकल पार्टी करतात इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक नाजाल्यार तूं डिरेजिस्टर जाता 30-7 वर्सां तूं रजिस्टर करना तुजें चड सिंबल वयता हे वयता सो इलेक्शन आमी कॉन्टेस्ट करतलेच असले हर्डल्स येतात मदींच
सो आम्ही ते ओव्हरकम अजय केले. पयर विरेश येवनाशिल्लो त्या दीस तुम्ही प्रेस घेतलेली लास्ट त्या विरेश हांगा हय, तुमचे फुडें येवन त्या दीस तुम्ही प्रेस घेतलेली तेन्ना सगळें ओके आशिल्लें. सो 2 दिसान ना, अशें ना, कितें सारकें जालें आयकून 2 दिसांनी जावंक ना. तेन्ना सुद्दां आमचें डिस्कशन जालें. मात आमी थांबोवंक नासलें तुमकां ते. हें डिस्कशन फाटले 2 ते 2 म्हयने तरी चलता आमच्या भितर. आनी तेकाच लागून ते एस्केलेट जालें जेन्ना 10 तारीख आमी पयलें की ही मिटींग घेतली म्हणून. आमी इतलो टायम ते कन्विन्स करता रडून सांगताले कळ्ळें न्हू. जशें की कन्याय जाल्लें आनी तेन्ना तेकाच लागून आमी तुमी सांगलेलें म्हाका दिसता कोणी तरी विचारलें की ऑल प्रेस चालू आसतना कॉल मार म्हणून. सो आमी ती प्रेस स्टॉपान ते कॉल मारलो तेणी घेवंक ना. सो आमी रावला ताचे फाटीं. ओके अजय कॉन्टॅक्ट करपाक चान्सेस आहा मनोज ना पळय सध्या तरी रेजिग्नेशन त्यांनी दिला. आम्ही तेका ते रेजिग्नेशन तुमचें constitution आहा? ना कॉन्स्टिट्यूशन तशें काय म्हणना की रेजिग्नेशन हे ते तशें काय म्हणना. कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा की रेजिग्नेशन वोटर आयडी तुका आसपाक जाय. सिटीजन ऑफ इंडिया तो मेंबर जाता तो मागीर Resign जालो तुमचो रिजायन मागीर. जालो आसूं तर कितें आसूं ते तशें प्रोविजन एक्झॅक्ट प्रोविजन ना. सो सध्या तरी त्यांनी रेजिग्नेशन दिला आणि ते आम्ही accept करतो. ओके अजय तुम्ही म्हणले लास्ट तुम्ही सीएसी मिटिंगेक हे डिस्कशन करूंक ना पार्टी बंद करपाची म्हणून. हय. ओके जाल्यार तुमची आयज वेबसायट तुमची आरजीची आहा ती चलता. वेबसायटीचे टेक्निकल इश्यूज जाला. आयज चलना ते हे फाटले 3 वीक्स सुमार टेक्निकल इश्यूज चलता. डोमेनाचे 3 वीक हो 3 मंथ्स. डोमेन लास्ट ती ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 एप्रिल पर्यंत चालू आसली. आमकडे स्क्रीनशॉट तेजे आहा. सो ते जे आमचे डोमेन इश्यूज जाल्ले आसा ती ऑलरेडी ते काम चालू आसा म्हणून ती मेसेज आम्ही अपडेट केला की ती अपडेटेड वर्जन येतली म्हणून. प्रेसिडेंट ना जाल्यार तुमचे कॉन्स्टिट्युशन आसा एक्टिंग प्रेसिडेंट बी कोण जात असो कितें आसा. आमचे तसे काय हांव तुमकां Acting डिटेल्स सांगना. president. कॉन्स्टिट्यूशन वेबसायटीर आसा व्हडले व्हडले एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन घेवन व्हिडिओ आसा एक्टिंग प्रेसिडेंट तसे काय ना. मात ते सीसी तसे काय डिसिजन घेवंक ना. मात कितें आहा फुडें प्रोसिजर पार्टी कोण करता पार्टी आता बरोबर पार्टी कितें म्हणटा तेजे डिसिजन मनोजान प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन लिडर केल्ले आसा. आमकांय तेणी लिडर केल्ले आसा. सध्या तरी आमी ऑफिस बेरर्स आनी बाकीचे सीसी म्हणून आनी फाउंडर्स मेंबर बाकीचे आहा ते पार्टी लीड प्रेसिडेंट करतात. कोण हे डिसिजन जे आमचं प्रोसिजर एज पर हे तेन्ना घेतले. न्यू प्रेसिडेंट केन्ना पर्यंत अपॉइंट ना जाता? तो ते एजीएम जातले तुमची परत एजीएम तेंका सांगता एजीएम कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीक नासना. जनरल बॉडी एजीएम कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्टान आसा. ग्रामसभा देखील अकाउंट पेपर ते आसा. मागीर क्लबान सोसायटी पॉलिटिकल पार्टी जनरल बॉडी केन्ना जातली? जनरल बॉडी एज पर आम्ही लास्ट सांगला की आमची जाऊन जानेवारी दिवं. विजय बाबू ते सतत हे घेतलेली प्रेस घेतलेली 7 आंध्रेश त्यांनी एक एलिगेशन केलं की तेका MLA काउंटर अटॅक करून तुम्ही गायो मारून तुमचे थोडे भुरगे हे घालता ते तुमकां कंप्लेंट दिल्ली. तुम्ही काय ऍक्शन घेवंक ना. आमकां सांत ब्लॉकान कसली ऑफिशियल कंप्लेंट विरेशांक हे केल्ले म्हणटा सांगलेले म्हणटा. विरेशन सांगू ना. ऑफिशियल काय सांगू ना. अजय तुमच्या आमचे मेंबर करू ना कोण. आमचे मेंबर कोण करता. अजय त्याने दाखवलं ना, मला. तुमच्या दाखवलं. विरेशाचे नेक्स्ट स्टेप किती असतले? ते तुमचे मेंबर तुमचे आता विरेशाचे ते स्क्रीनशॉट करून दाखवले. आमकां सांत ब्लॉकांसून ऑफिशियल कंप्लेंट येवंक ना. त्याच्यान प्रेस घेतला ऑफिशियली काय सांगू ना. ओके तुमच्या आता विदेशाचे नेक्स्ट स्टेप किती असतली? जर त्याचेर कडक एक्शन जाता तर तुमची पार्टी लिडरलेस जातना? ना आम्ही सांगूच ना ऍक्शन कडक घेतले कितें घेतले ते आम्ही रावला. आम्ही सॉल्व करूंक सोदता इशू. आम्ही तेका आपयला. आम्ही तेकाय रावना. परत सांगता आम्ही त्याच्या ऑफिस स्टाफ कितें म्हणटा ऑफिस स्टाफाक रावला ते केन्ना सांगतले ते प्रेस घेता. मात हे मुद्देचेर ते सो हो इश्यू सॉल्व जातलो. सॉल्व जातलो. मात फक्त विदेशान जसो सायलंट रावला तशें तेणी ऑफिस स्टाफांनी सायलंट रावचें न्हू ही आमची मागणी आहा. कितलो टाइम पासून रावताय तुम्ही तेका? रावतले आमी. कितलो? एकदां आमी शिरफाय ना? सांगला न्हू, एकदां आमी आनी दोनशे रिमांडर धाडटा. टाइम हे ना तुका टाइम हे असं. तशें काय ना. आता जो अजय आम्ही अशें आम्ही खंयच पळयना की कितें जालें जाल्यार प्रेसिडेंटूच सोडून वता कशें. प्रेसिडेंटान स्टेप जावन सोडून दुसरो प्रेसिडेंट गेला जाता. मरे, गेला मरे. तो मागीर हो गेला मरे. डायरेक्ट सोडून गेलो. खंय गेला मरे सोडून. पार्टीत सोडून गेलो तो ना. बांबरे बी ते गेला मरे सोडून सगळे तेजे कितें पार्टी देख सोडून म्हणलें घेतला कितें म्हणलें. मनोजान तेंची देख घेतला. त्यांची हांव डेट म्हणटा गेली. कितें? हांव म्हणटा हांगा कितें? डिस्कशन ना. हांव कितें म्हणटा की- ऐक तू क्वेश्चन विचारता त्याच्यान आन्सर दिले. तुका ते सॅटिस्फाईड जावना ते तुझी विश आहा. तू काय हे करना का न्हू डिस्कशन कित्याक करता. देख घेतला आनी थंय सांगूंक ना न्हू देख घेतला काय म्हणून. तू example तुमच्या दिला. तोंडाची वड आमच्या तोंडात घालनाका. मागीर ते स्टेटमेंट तुम्ही दिता. तुवें सांगला मनोजान म्हणटा की तुवें तेंची देख तेंचे सांगता. तुमची तोंडाची वड आसा पळय तेचेर तुम्ही मागीर रिपोर्ट करता. हे पयलीं सांगता. सांगता ते प्रेसिडेंट तसे प्रेसिडेंट खूप आसा. हांव ऑलरेडी सांगला तो समज
तुमच्या पार्टीन तो प्रेसिडेंट नाका आशिल्लो जाल्यार तुमच्या भितर कोणी प्रेसिडेंट जावपाचो दुसऱ्या पदाचेर अशें म्हणटा म्हणजे पार्टी सोडून वचपाची गरज नाशिल्ली हा, अशी सर, ते आम्ही लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स सांगलेले की आम्ही ऑफिशियली मिटिंगेक सीसी मिटिंगेक विचारलेले सगळ्यांक की बाबा कोणाक जर लीड करपाक सांगा ऑफिशियल ग्रुपान डिस्कशन जाल्यार बाबा कोणाक जर कितें करपाक सांगा चेंज करपाक मग तशें डिसिजन कांय जावंक ना तेजेर आमी काय करूंक शकना पण हांव आनी आमी बसला पळय हांगा 15 जाण ते प्रेसिडेंट डिसायड करूंक शकना ते जनरल बॉडी विरेशान समज सांगले आपण लीड करता म्हणजे तुम्ही दिवपाक रेडी आहात का लीडरशिप तो तेणी सांगपाक जाय आमी ताका सांगलेले पयलीं तूं लीड करता रेडी आमी हँड ओवर करपाक मागीर तेजे कांय आन्सर येवना सो आता मनोज सोडून गेला फकत त्याच्यान एक क्रिटिसिझम सोडून हे सोसूंक जायना ना म्हणून त्यांनी पळय हांव परत सांगना हे लेटर सगळे त्यांनी बरयल्ल्या ते पब्लिकली आउट केल्ल्या ओके एक लास्ट क्वेश्चन न्यू प्रेसिडेंट करपाक कितको टाइम लागतलो आणि गिरीश बोरकराक तूं बरोबर घेवन वयता काय ना फक्त एकूच प्रेसिडेंट अपॉइंट करपाचे एज पर आमचो कॉन्स्टिट्युशना ते प्रमाणे जातले गिरीश बोरकराक आमी जे तेका रावला तेजे जे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक तेणे दिवपाक जाय आणि तेका आमी टाइम दिवता जनरल बॉडी केन्ना जातली जनरल बॉडी मिटिंग केन्ना जातली जानेवारी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.